छत्री जाय रे नका ओके ओके एनी टाइम फोन मार रातीको एका दोन्ही केन्ना हत्ती जालो तो हेतींग आहलोलो पूण आतां आमी थिंग तर व्हडले हातींग उलयता न्ही बाबा आमकां शेतात येवपाक दिनात सो कितें तुमी कितें आयडिया आहा जाल्यार तुमी कांयच करूं मेळपाना एज बी घालून वता चिकन this year only coming. So then my neighbor told them that there's a crocodile. They're getting scared now. They're already scared. Means they won't get down to for सकाळी आमकां आमचे दोग जाण पावचे आसले हिंगा एकलो जीम आनी एकलो रेमेश आनी तेणी म्हाका फोन केलो की आमच्या थोड्यांत एक क्रोकोडायल येयला म्हणून आमी पळयलो जाल्यार ते सायडीन येयनासले आतां आमी फॉरेस्टा आपयले तो जुलियो येयलो आनी तेगे आनी ऑफिसर येयले आतां ते सकयल गेला तोड्यां गेला पूण आतां लोकांचे भिरांत कितें येयल्या की आतां ते रोंपताय ते तोंड काटाय साफ कोताय ते लोक भिताय की आमचे आतां घांस मारीत आनी कितें जायत म्हूण आनी कितलीं आहा तेंय आमकां खबर ना आतां आमी पळयलां तेका लागून ते आतां आमी म्हणटा तें कडेन तुमकां केसो सेफ्टी आहा तेका काडपाक आतां दुसरें कितें जालां हांव ते कडेन आतां उलयतालो आतां आमचे थोडे आनी ते थिंगा तेका हें आहा वचपाचें ते तर दुसरी सायडीक गेले ते सारके मुखार पावतली सो आमी म्हणटाले तेका थिंगा कितें ब्लॉक कर तुमचें कितें घाले आनी ते एक सायड बंद करया आनी लोकां मातशें फियर बंद करया म्हूण ते म्हणटा कितें दिश्टी पडले जाल्यार आमकां फोन करे आतां कोण रावतलो हिंगा तेका चोवपाक तें दॅट इज हांव थोड्या शेतकार प्रेसिडेंट म्हणटा ते म्हाका फोन करता आनी सांगता अशें जालां आमकोड कितें जाता तें आमी फोन करून हाडे सगळे ऑफिसर हांव वचूं हिंगा आहा सो आमकां कितें जाता तें आमी कोताय आमचो काम आनी हांव हेकाय देव बरें कर म्हणटा आमचो रेमेश पंच आहलो तेकाय जिमालपूय तेणी जायते हें केलां हिंगा रिपोर्ट केले बाबा जुलय लोकडो येयला आमच्या फोनाक पूण कितें जाता आमकां सेफ्टी जाय ते हे सायडीक त्या वदां वचना जावपाक दीस इज आवर प्रॉब्लेम आतां ते म्हणटाय ते भाशेन की ते एके कडेन रावता आतां ते सायडीक गेलो तो लोक भितलो सो दॅट इज आवर रिक्वेस्ट हिंगा आमचे एक झाड घायली आनी ह्या वतान दवरले जाल्यार वी आर व्हेरी ग्रेटफूल थँक्यू आतां हे क्रोकोडायल हिंग आहा जायते कडेन आसता क्रोकोडायला पूण आतां हे कितें जालां चुकोन हिंग पावला आसतले आतां ते क्रोकोडायल इतले मनशां हें करपाक कांयच करपा ना ते पूण ते कितें खायलां कितें आपणान कितें रातचें खायलां ते सन बास्किंगा येता ते डायजेशना लागून आतां आमी एज फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वी वील ट्राय आय वील इन्फॉर्म इट टू माय ऑफिसर and I will let you all know like what we can do. सद्याक आतां there is fear in the minds of the people because शेतान वयल्या लोकांनी सो ते देंवपाकूय सोदना आनी without going down you cannot catch the crocodile. So what is the suggestion now as of now? That only I'll have to discuss it. See, because fear is there in everybody's mind. Everybody's mind. Now even if you sight a leopard, there is fear in people's mind. So that fear has to go off. Mainly that fear has to go. Now पयलीं सोरपा लागून fear जाताले नागीन हें करुपा येतली सोरपा दाव दोतलो. Now that fear is gone. People catch snakes and give it to us sometimes. So now what is your next move? I have taken the video of this place. I'll discuss it with my officer and I'll get back to. But you are going to lay a trap. Trap will go for trap. We can lay, but it's very difficult in a trap to get trapped. I just heard you saying, sir, that तुम्ही भितर वयता that crocodile will go deeper in the water. Yes. So there, the villagers are asking you to give a safety net. Can anything be done on that? Yeah, that only I'll discuss. I'll discuss it with my officer because those nets we don't have with us. So I'll discuss it with my officer and let it. But most probably it will not go this side. It will stay this side only because it's getting the sunlight, no. So it will stay this side only. So your name, sir? My name is Julio. Thank you, sir. Thank you, sir. एक फार्मर हांगा शेतां रोयल्या आयज क्रोकोडायल दिश्टी पडला ती सांगपा सोदता. एक्चुअली दिश्टी पडला पळय सगळीं भिलेलीं हांव येयलो म्हाका कोणें सांगलें म्हज्या शेता कडेन क्रोकोडायल गेला हांव ताबेतूर येयलो आनी पळयलो पळोवपाक गेल्यार तो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर मायज आहा ओके आनी सगळीं लोकांनी बी पळयला बायलांनी पळयला आतां हिंगा क्रोकोडायल सगळें फां जालां सगळ्याक कळना आतां म्हजी बी कामदारां ती देंवपाक भितलीं कित्याक ऑलरेडी आमचे थोडे रोवन जालां थोडे रोवपाचें आहा
सो त्या देव तेंगळ हातीक बी घास मारता त्या आमकां कळचें ना बी सो तांकां मातशें भिरांता ती आतांच म्हणटाली बाबा आमी कितें करून रोवपाचें अशें सो म्हाका दिसता आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें हे बरो प्रेशर घेवन हें कितें करून ताका धरून वचचें ते आतां एक काय दोन आहा तेंय आमकां खबर ना ते हांवें पयलें तेन्ना एक हाडलें सो आतां ते कितलें आहा तें खबर ना मातशें कितें एक नेट मारून तशें बी करून कितें करपाक जाय आनी ताका ते पयलें तो वयर आसतना तर नेट बी मारलेलें तें आनी बरें आसलें दिसता म्हाका ते ऑलमोस्ट 2 वरां कितें वयर हाडलें मागीर हांव ते पयस वयतालो मागीर देंवलें सगळ्याक सो आतां ते हुंयच्यान वयतले हे वाटेन लेफ्टान वयतले काय रायटान वयतले तें कांय खबर ना आनी लोकांक चड भिरांत शेतकारांक त्या लोकांची खूब शेतां रोवपाची उरल्या त्याला चोबो घेवन काडटा आसतना हातीक बी घास मारलो जाल्यार ते इट्स डेंजर म्हजें नांव मिफ्रॉय कोस्तर सिक्स फूट कितें आहा ते रोकडे देंवतले देंवले ते ऑलरेडी देंवले जाणा ते आतां आमचो लोक जो